दीस शनिवार, ऑक्टोबराची 4 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 वळ 14 ते 18 पर्यंत. भावा भयणीनो, म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसाची बडाय शिवाय हेर खंयचेंय व्हडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक क्रुसायल्लें बरें. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय सुनती उपकारना, असुनती उपकारना, उपकारता नवें रचन मात्र. हे नियम पाळटल्या सोमेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायेलकारांचेर समाधान आनी दया देवूं. ह्या फुडां कोणीय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही, कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दाग हांव वावयतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सोवें आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 69, 33 ते 35, 36 ते 37. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकता. हें पळोवन दुबळी धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आसलेल्या आपल्याची तो बेपारवा करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाखाणू. दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करूं. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकता. कित्याक देव सियोनाची सडवण करतलो. जुदा कुळयेची शहरां नव्यान बांदतलो. ताची परजा थंय जियेतली. ताच्या सेवकांची भुरगीं तो गांव दायज करून घेतली. वय तसो मोग करतात तीं त्या गांवांत वस्ती करतली. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकता. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. सदैव तूं बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या. कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गोट ल्हानांक तुवें उगडलाय. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळ 17 ते 26 पर्यंत. सोम्यान धाडिल्ले ते 72 संतोसान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सोम्या, तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगूं लागलो, अंतराळांतल्यान जगलाणे पडिल्ल्या बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप, इचू आनी दुस्मनाची सगळी बोळस पांयदाळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण देंवसार तुमकां खाल जातात देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोश पावा. ते सगळी जेजू पवित्र आत्म्याती संतोषान भरोवन म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेणा. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेणा. उपरांत शिसांतें परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात देखून संतोश पावा. देवाची महिमा खालत्यान थंय उगडापी जाता. देवाचेर पातयेवन जेजूक खाल जावन ते 72 शीस देंवसारांक धाडोवंक पावले. येदोळ म्हणसर करूंक नातली महत् कार्यां
ते करूंक पावले. फारिजेव आनी शास्त्री संवसारी दृश्टीन जाणटे जावन आशिल्ले. नियमशास्त्राची जाणवाय तांकां आशिल्ली, पूण जेजूच्या शिसांतय खालतेपण आशिल्लें. ल्हानविकायेचो मनोभाव तांचे थंय आशिल्लो. देखून तांचे मुखांत्र देव वर्ती महिमा करूंक शकलो. तांचे मारिफात देवाची महिमा परगट जाली. जेद्वा आमी खालत्या काळजाची आनी मनाची जाता, त्या वेळ आमचे ते आनी आमचे मुखांत्र देव वर्ती कामां करूंक पावतलो. खालतेपण असकत कांय न्ही, बगार आमचें बोल्ड. देवाचो हात खालत्यांक सदांच उंच उबारता. आज फेस्त करचो आसिसीचो सान फ्रांसीस दुर्बळो आनी खालतो ग्रेस्त जावन सर्गाक चडता.